book of Isaiah, chapter 47, verse 8. It says, प्रभादेची पुस्तक, हालेलुया, काजंता, हालेलुया, बाबाता, हालेलुया, सगळे महिमा नारगा वंदन दिवून, हालेलुया, 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 सगळे रोशनीचे नावा, हालेलुया, त्याची शक्ती आणि बळ आमची देवता देखून, हालेलुया, दोतरांक नर्सिंग पुलिसांक आदवोगादांक देवा समर्पून, हालेलुया, आख्खे पवित्र विचार म्हणयाऱ्यांक, हालेलुया, सर राष्ट्राच्या नावान, हालेलुया, सगळ्या पिढीवंतांच्या नावान, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे व्हडल्यान Hallelujah. 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 बाबणो जायत बडी हांव सांगता वाखाणूंक देवाक वाखाणूंक फाटीं सरो नाकात. देवाक वाखाणूंक फाटीं सर नाकात आनी कोणाक लोचे नाकात. कोणाक वाखाणूंक देवाक कारगां दिवंक खंयसर आसूं देवाक कारगां दिवंक देवाक वाखाणूंक. कित्याक देवाक वाखाणून देवाक कांयच मेळना. कांयच मेळना आनी देवाक आमचें कांय नाका. देवाक वाखाणून देवाक कांयच मेळना पूण देवाक वाखाणून आमकां सगळें मेळटा हें हांव बाबतान सत मानता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 Hallelujah. म्हणून बाबणो देवाक आर्गां दिवंक देवाक दिन वचूंक फाटीं सरो नाकात. कित्याक देवाक आर्गां दिता वाखाणटा तितली देवाची बेळसांवां आमचेर पडटात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण भयणो देवान न्हू आमकां एकसुरी सांडले नात. देवान आमकां एकसुरी सांडली नात आनी केन्नाच ती एकसुरी केन्नाच ती एकसुरी सांडचो ना. देव आमच्या संगताक आसलो आसा आनी सदांकाल प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबडीनो आयज आमी नियाळ करता पवित्र सभेची शिकवण. ते म्हणल्यार पवित्र सभेची ग्रेस काय म्हणल्यार पवित्र सभेचे संस्कार. संस्कार संस्कार कितले आसा ते संस्कार? 7 संस्कार म्हणल्यार 7 देवाच्यो कृपेच्यो झरी. 7 संस्कार म्हणल्यार 7 देवाचे कृपेच्यो झरी. आमकां ताण लागता तेन्ना आमी उदक सोदूंक वयता. हांव नको बाबणो तुमच्या गांवांत हांव नको पूण हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमच्या गांवांत उदक नासलें. आमची मागीर सकाळीं फुडें उठयताली. केन्ना तिनांक उठयताली. कितें सोदूंक भोंवतालीं? उदक नासलें. आनी शेतांनी व्हाळांनी हांगा थंय भोंवतालीं आनी लायणी लागताल्यो कसल्यो कळशे बुडकुले बिंदलां घेवन लायणी धरून पडटाले आनी ते 2 वरांनी 3 वरांनी तुजें उदक भरपाचो टायम येतालो. आयज आनी उदक इतलें गरजेचें. मायाच्या म्हयन्यांनी उदक नासलें आनी उदक वारयता आसतना इतलें लेकूर पिड्यार करूंक जायनासलें. कित्याक आमकां थोडे फावटी इतलें 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर पयस वचचें पडटलें. हांव नको तुमच्या हांगासरली तुमकां हांगासर रिवर लागीं आहा देखून तुमचें उदक आसतलें. पण उदक इतलें मनशाक गरजेचें. आतां आमच्या घरांनी उदक कितलें व्हांवता तेका कोणच पळयना. कित्याक उदक कितें आतां व्हांवता आनी व्हांवत सोडटात. पूण एक वेळ हे उदकाक लागून आनी इतलें झगड्यो. हांव पयलीं येयल्लें तूं पयलीं येयल्लें. तेणें चड वयलें हेणें थोडें वयलें. उदक झरो फुटलो तर सगळें हेणेंच काबार केलो सगळें बिंदलां धरून. म्हजें भुरगें कितें घालूं? पूण बाबणो आयज उदक चड जालें आनी ताचो वॅल्यू गेलो. हे 7 संस्कार देवाची कृपेच्यो 7
जोरी. हे 7 जोरीचो क्रिस्तांवांक वालोर कळ्ळो ना. आयज जशी नळ आमच्या घरांनी आहात, कळ्ळें न्हू. थोड्यान कितें केलें जाणा, ह्यान किचन न्हू, किचना वयर मडकी दवरपाचो न्हू, थिंगी टॅप बरोवन दवरला. डायरेक्ट हें दवर, आयदन दवर आनी टॅप कितें करी सोड, आनी मागीर जाय तितलें उदक भर. तें लागून थोड्या बायलां कडेन थोड्या कडेन जायना. सवंडोवचें पडटा कितें करपाक, तो टॅप ऑन करपाक, तें आयदनां मातशें धुवपाक. पूण बाबडी न्हू, आयज आमकां ताचो वालोर, क्रिस्तांवांक वालोर कळ्ळो ना. हे 7 संस्कार म्हणटा तेंचो वालोर कळ्ळो ना. पूण ह्या 7 संस्कारचो वालोर दुसरी बाबड्यां रावतात. फादर, तो तुमचो संस्कार म्हाका मातशें दिचे, आनी आमचें ताका दिवंक लालयतात, सारकी लालयतात. फादर, तो जेजू हांव घेवपाक सोदतालें, म्हाका मेळटलो तो जेजू? आगो बाये, तुका म्हज्यान तो जेजू तुका दिवपाक जायना. फादर, हांव स्वत मारना जेजूचेर, म्हाका तो जेजू दी, आनी तो जेजू घेतल्यार हांव बरी जातलें. फादर, म्हाका दी तो जेजू. आगो बाये, तुवें बातून घेतलो ना, म्हज्यान तुका जेजू दिवपाक आश येता, सारकी आश येतात. पूण बाबा न्हू, हे 7 संस्कार, देवाचे 7 कुरपेच्यो झरी, हें उदक व्हांवत आसा. पूण जाय जाणां त्या उदकाचो वालोर कळ्ळो ना. कसलें उदक तें, हें कळ्ळें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी ताचो जर वालोर आमकां कळ्ळलो जाल्यार हें उदक आमी पिड्यार करचें नासलें. हें उदक पिड्यार, तेजो वालोर कळ्ळो ना देखून आमी तें उदक कितें करता, पिड्यार करता. हांवें तुमकां म्हज्या भुरगेपणाची खबर सांगली. आमी इतलें लेगून उदक पिड्यार करून नासलें. कित्याक तें उदक नासलें आनी कितलें पयस तें, आनी मेवो नासलें. पयस चड खबर. रातची झेम पिड्यार, कित्याक लागून तें उदक हाडूंक कितले त्रास घेतले आमी. आमीच न्हू, आमचे जाणटेल्यांनी, आमच्या आवय बापायनी. पूण बाबा न्हू, हें उदक जिविताचें उदक. हे 7 संस्काराची झरी जिविताच्यो झरी, जिविताच्यो झरी. आनी ह्यो झरी खंय तान फुटल्यो. वाऱ्यार केन्ना उदक येता पळयलां तुमी? ना. कोणा आंब्यांतलें उदक भायर सरलें, आंबो केन्ना पळयलां? ना. पूण ही झर फुटपाक ताका एक खंयच्यान तो बुराक आसता. बुरकांतल्यान येता ती. उंटिल्ल्यान येना, बुराक आसा खंयच्यान तरी, मातशें दारीक कितें तरी दिश्टी पडटलें. हो बुराक फुटपाची एक झर खंयच्यान सुटली ती? खंयच्या बुराकांतल्यान भायर सरली ह्या 7 संस्काराची झरी? पवित्र पुस्तक तें करुया. जॉन chapter 6 verse 27. जुवांचे शुभवर्तमान जुवांचे शुभवर्तमान 19 अविसूर वडी 30 आनी 4. ह्या 7 कुरपेचे झरीचे उदक खंय तान येता. ही कृपा व आशीर्वाद, ही शांती, हे समाधान, ही पळकवणी खंय तानी झर फुटता तें पळोवया. पेज नंबर 1966. सगळ्या उक्ती करात. कोणा लागीं बायबल आहा तितली उक्ती करात. पेज नंबर 1960 वर्स 34. मेवला? सगळ्यांक मेवला? फाटल्यान मारिया, ही बायबल घे, बायबल पास कर तांकां. हय.
कोणाक वाचूंक जाता मातशें उक्ती करात देवाचें उतर हें उतर लेकूत तुमी वाचता आसतना हें बायबल उक्तें करता आसतना देवाची कृपा आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणजे वर्स 34 एका जेजू मेलो हें पळयलो आनी कितें केलें एक भालो घेतलो आनी कितें केलो भालो घेतलो आनी ताची कूस विणली आमो बाबूनो मेल्या मनशान सगळें रगत सुकता रगत कितें जाता मेल्या उपरांत सुकता आनी मागीर आमचे स्टडी प्रमाणे मागीर हिंगा काळजा कडेन थोडें रगत उरता काळजा कडेन उरलेलें रगत सगळें कितें जालें सुकून गेलें आनी काळजा कडेन थोडें रगत उरता हिंगा काळजा कडेन उरलेलें रगत सगळें मेल्या उपरांत कितें जाता सुकून गेलें पूण काळजा कडेन थोडें रगत उरता जेजूचें रगत ते भाल्यांनी त्या जर्बनांनी रगत कितें जालें व्हांवलें आनी जेजू मेलो तेन्ना थोडें रगत खंय उरलें काळजा कडेन उरलें आनी तें इल्लें रगत उरलें तें रगत उरलें म्हूण एका सैनिकान कितें काडलो भालो मारलो खंय काळजा कडेन कितें काडपाक उरलां तें बी रगत काडपाक मागीर रोखडेंच रगत आनी उदक थिंगा उरलेलें तें कितें जालें व्हांवलें ही ती जोर देवाचे कृपेची देवाचें काळीज देवाची कृपेची आनी संस्कारांची जोर हालेलुया 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 म्हणून ह्या रोगतान हें उदक मनशाक जिवीत दितलें तें म्हणल्यार 7 संस्काराची जोरी जेजूच्या काळजांतलें व्हांवलें तें रगत आनी उदक जिविताच्यो जोरी हालेलुया 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 ते 7 संस्कार म्हणल्यार जिवीत दितलें खाण जिवीत आत्म्याचें खाण जिवीत दितलें खाण आनी पिवोन पूण आयज आमकां वेळ ना वेळ आसा मिसा येवपाक वेळ आसा ना कुमसारा वचपाक वेळ आसा पातकां करपाक वेळ आसा ना वोय पातकां करपाक वेळ आसा पूण ते पातकांतले नितळ जावपाक वेळ ना दिसाक 3 ते थोडी खंय 5 पावटी लेगून जेवतात कितली पावटी आनी मागीर कितें जातात सुस्तात सारकी मागीर पांय भितर घालूं जायना भायर काडूंक जायना सुस्तात हे 5 पावटी जेवपाक वेळ आसा वय ना 5 पावटी रांदपाक वेळ आहा ना रान्नासो जेवतली कशी तर तुमी 5 पावटी रांदपाक आनी 5 पावटी जेवपाक वेळ आसा पूण हे आत्मीक जेवण जेवपाक वेळ ना आनी आमकां तरी हे आत्मीक जेवण जेवपाक वेळ आसलो जाल्यार एक दीस मीस कितें करचें नासलें आमी चुकोवपाची नासलीं आनी जेजू शीण करता आमचेर शीण करता 5 पावटी तर तूं दिसाक जेवताय एक पावटी तुज्यांनी देवाचें उतर जेजूची कूड रगत शेवंक जायना पळयात उक्तें करात जोहाचें शुभ वर्तमान 6 आवेसूर वोडी 27
John chapter 6, verse 27. Page number 1932. Okay. 25 हांगासर सुरू करूया. पेज नंबर 1932. 25 हांगासर सुरू करूया. तो तांकां कंटिन्यू. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तेच्या पयले वर्स 22 हांगासर लोक जेजूक सोदूंक पावतात. कित्याक सोदूंक पावतात जाणा? 22 आहा थिंगा वयर दुसरे दिसाक लोक ताका सोदूंक पावतात. दुसऱ्या जेजू दिसा कितें दितालो? तूं एकूच जेवण दितालो. आनी जेजून जर जेवण दिलें आमकां रांदपाक नाका. जायत लोक आतां रोसाक दसाक म्हूण भोंवतात. कितें करपा नाका म्हणून? जेवण रांदपाक. आनी एक साक अशें एका इगोर्जीन आसलो हांव. रोसा दसाची खबर. आनीक इगोर्जीन आसलो. आनीक म्हयन्याचें मीस आहलें. आगो आयज कितें हाड गो तेमी? कितें हाड गो? मिसा पयलेंच म्हयन्याचें मीस. आनी हांव घाती कितें हाड गो? केसो खबर उलयताय? चोयल्या खंय जाय जाणां म्हयन्याची मीस आहल्यार न्हू सगळीं येतालीं. चड सगळीं येतालीं. आनी हांवें विचारलें, आनी फादर आतां म्हयन्याच्या मिसाक लोक येयना कित्याक गो? तुवें वाट लायल्या आमची. हांवें वाट लायली. आनी कशी? ना फादर म्हयन्याच्या मिसाक, वर्साच्या मिसाक, 3 वर्साच्या मिसाक घरा कडेन ब्रेकफास्ट करूंक पडना आहलो. ब्रेकफास्ट बी मेळटालो म्हणटरी हांवें म्हणलें आतां पयलो लोक येतालो मिसाक म्हयन्याच्या हेका तो मिसाक येयना आहलो. तो कितें येताली? ब्रेकफास्टा येताली. आनी आतां म्हळें देवाक आर्गां दी. आतां लोक आयला तो कितें करूंक आयला? मिसाक आयला आनी मेल्ल्या खातीर. आयज लोकांची परिस्थिती वस्तीच. असो होय लोक जेजू उंडे हें दिता मासी दिता म्हूण जेजू कितें करूंक सोदतात? सोदूंक भोंवतात. आनी जेजू हांकां सांगता वर्स 26 हांगासर जेजू तांकां कितें सांगता आयकात. जेजून जाप दिवन म्हणलें, खरें हांव तुमकां सांगता, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय पूण उंडे खावून दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. कित्याक येयलें ती कळ्ळें? कित्याक लोक मिसा येताय कळ्ळें तुमकां? काजरां कित्याक वयताय कळ्ळें? बट बाबा न्हू हो लोकूय बी जेजूक सोदूंक भोंवता. फक्त तांकां कितें जाय? आयतें रांदपाक नाका. आनी जेजू तांकां सांगता मिलाग्रे पयल्यो म्हूण, देवाची उतो आयकलें म्हूण तुमी येयले नात. तुमी जेवंक मेळटा म्हूण आयल्यात. आनी मागीर कितें सांगता आयकात. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवूं नाकात. सजमल्यान खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास. हेजूर तशें न्हू जेनाकात म्हणना जेजू. दिसा दिसपटो एक रास देव दितलो. दिसाक 5 पावटी 10 पावटी जेयले म्हूण आमी चड वर्सां उरचे नात. बेगीन घोडे वसत. म्हणटरी आत्मो नितळ सांबाळ. सकाळ फुडें उठ. जायते सायंटिस्टाची स्टडी सांगतात जी सकाळ फुडें उठतात सकाळ फुडें तेंची मेंटल पावर आनी तेंची भलायकी बरी आसता म्हूण. जायते स्टडीज सांगतात सकाळ उठोवन तूं मिसान वांटो घेवशी. सायकोलॉजिकली सांगतात तांची मन बरें आसता म्हूण. सकाळ फुडें उठोवन चडशी चलोवन बी येवशी. आनीक तुजी भलायकी आत्मीक वाटेन
कुडीचे वाटेन तूं सांबाळटा म्हूण हालेलुया 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 खावून सोडटा तसले खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात पूण सासनीक जिविताक तोगता तसल्या खुणा खातीर त्रास घेयात. सासनीक जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात हालेलुया 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 असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खूद पूत ताचेर आपलो शिक्को मारला हालेलुया 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 बाबनो घरा लागीं कितलें रांदलें म्हूण रांदपाक जाय फादर भुरग्यांची पळोवपाक जाय वय पळोवयात पळोवंकूच जाय पूण तुजो आत्मो सांबाळप तुजी भलायकी तुवें सांबाळप ही बी तुजी जबाबदारी जबाबदारी जाय जाण सांगता ना फादर भुरग्यांचें कोत्ता आसतना जायना हांव मान कोत्ता पूण तुजो आत्मो तुजी भलायकी सांबाळपाची भुरग्यांची जबाबदारी न्हय घरकाराची जबाबदारी न्हय घरकान्नीची जबाबदारी न्हय ही बी तुजी जबाबदारी प्रेज द लॉर्ड The Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून बाबणो पवित्र सभेन हे 7 संस्कार आसात 7 संस्कार देवाचे कृपेच्यो 7 झरी हांवें तुमकां सांगल्यो हे संस्कार कोणें स्थापले हे 7 कित्याक 8 कित्याक न्हय आनी 10 कित्याक 12 कित्याक न्हय हे संस्कार पवित्र सभेन स्थापूंक ना हे संस्कार जेजू क्रिस्तान स्थापले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देव जाणा आपल्या भुरग्यांक तान लागतली म्हूण जेजू जाणा आपल्या शेड्यांक कितें लागतलें म्हूण तान लागतली म्हूण भूक लागतली म्हूण ताका लागून बूक ऑफ साम 23 सुमी म्हजो गवडी म्हाका उणें ना सुमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. अरे जाय तें उदक आसा पूण जाय ते शेळयो तें उदक पियेनात जाय त्यो शेळयो तो चोरो खायनात मिसां सगळे गरजेन जातात पूण कोणाक पडलां मिसाची कोणाक पडलां बुकेन ताणें सूय सांडल्यात म्हूण देवाक खबर देखून हे संस्कार जेजून घडले आनी ताका लागून ते 7 संस्कार हे संस्कार जेजून घडले म्हूण पवित्र सभेची परंपरा आनी पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण हे संस्कार आमी घेता आसतना ताका खुणा आसात ताचे थोडे फॉर्मुला आसात आनी अशें एक संस्कार घेवन आमी देवाची कृपेन वाडत वेता पयलो हेजेर आमी मागीर नियाळ करतले हांव हे सगळे संस्कारची एक संस्काराची नियाळ करतले हांव म्हण आयज धाकटो नियाळ करूंक पयलो संस्कार खंयचो नांव कितें ताचें बातिज्म पयलो संस्कार बातिज्म दुसरो संस्कार Please. क्रिज्म तिसरो मिसाचें बलिदान वो कुमन्यांव चवथो कुमसार पांचवो पिडेस्तांची माकणी सवो Word. ओद आनी सातवो लोग हे 7 जोरी 7 जोरी देवाचे कृपेच्यो 7 जोरी देवाचे पवित्रायच्यो 7 जोरी अस्को जाल्ल्यांक बळ आनी शक्ती दितल्यो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबून हे संस्कार घेता आसतना खंयचे इगोजेन घेतलो हें गरजेचें न्हय खंयच्या कोपेलान घेतलो हें गरजेचें न्हय पूण हे संस्कार घेता आसतना हे संस्कार घेवंक हांव कितलो तयार आसा हें गरजेचें कितें गरजेचें हे संस्कार घेवंक हांव
कितलो तयार आसा हें गरजेचें. बाबा न्हू जायत पावटी आमच्या काजार जातल्याक आमी सांगता अरे बाबा कुमसार जावंक जाय, कुमसार जावंक जाय. ना कोत्ता फादर बरें फादर कुमसार थिंग वचोन जाल्यार जायना. बाबा हूंय वचोन जा पूण कुमसार जा, हूंय वचोन जा पूण कुमसार जा. जायत जाणां जायनात, कुमसार जायनात. आनी कुमसार जायनासतना ताणें लोक संस्कार घेतलो पूण तांकां लोक संस्कार घेतलो ताणें पूण लोक संस्कारा वरवीं मेळटली कृपा मेळ्ळी ना. आनी तूं काजार जाता आसतना तुवें लोक संस्कार घेतलो पूण ती कृपा तुका मेळ्ळी ना जाल्यार तूं हे वस्तुरी सांगाताक, तूं ह्या दादल्या सांगाताक उरलेलीं वर्सां कसो जियेतलो, जियेवपाक जायना. देखून बाबा न्हू खंयचो संस्कार घेता आसतना कसो हांव घेता हें चड गरजेचें. कितलो हांव बाबातान तयार आसा हो संस्कार घेवंक हें चड गरजेचें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा न्हू जाय मिसा विशीं मागीर एक संन्याळ करतले आमी. मीस बी न्हू आमकां पाद्रींकूय कितें जालां जाणा सदांचें जालां. कितें जालां सदांचें करूंक जाय न्हू कोत्तात. लोकांक कितें जालें आमी आयकलें कितें आयकलें कोणा खबर. लोकांक बी कितें जालां कितें न्हेसलीं कितें केलें लोकांक बी सदांचें जालां. आनी हाका लागून ह्या मिसांतल्यान कुरपा पळय मेळटा तें आमकां मेळना. म्हाका उडकें दिसता सांत फ्रांसीस शावेर एका यादनीक म्हूण मागलो. यादनीकपणाची मागणी ताणें घेतली आनी तो एक मीस करपाक 40 दीस उपास मागणें करून तो तयार जातालो. कितें 40 दीस उपास मागणें करून कितें करपाक एका मिसान आमचें खंय आहा कितें पळयात तुमी विचारात आनी पळयात. 40 मिनटां 40 सेकंडार एक पाटी इगोर्जी बेगीन पावतात मागीर कांय मेळना. उदक घसघश्यांनी व्हांवता. दर एका मिसान देवाची कृपेचे जिवे उदक घसघश्यांनी व्हांवता. पावस पडटा आनी तुजें कोळसो वो मोडकें काडलें आनी पोतें दवरलें. कळ्ळें न्हू त्या मोडक्यान एक तरी थेंबो पडटलो घसघशेन 40 दीस आनी 40 राती घसघशेन आख्खो संवसार लेगून बुडटलो पूण त्या मोडक्यान पोतें दवरल्या तेतून एक लेगून थेंबो पडना. आनी मागीर तशी सुकलोलीं बावलोलीं शेणलोलीं बेळशेल्लीं आमची गजाल जाता. देखून एक संस्कार घेता आसतना तयारी चड गरजेची. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 फादर हो वेळ खंय आहा. अरे बाबा ती लिटरची हे मातशें वाचपाची प्रॅक्टीस करूं जाय. संस्कार ना फादर पावना मागीर येता. कसले कोण डासाक आनी कोण एकाक आनी कांसाक सगळो वेळ लोक जातल्यांचो खंय नाका ते वस्तूंनी घडटा. आनी मागीर हिंग बाबडी येतात ती थोड्यान पयलीं उपरांत आवय हे चेड्याक म्हाजे धरून हाडला काय बांदून धरून हाडला काजार जायना जा बेगीन जायना आसलो जातलो. थोडो चेडूं हांव तेंका पयलीं उपरांत आवय गे म्हजी माय हें आनी हें चेडूं हो ही सांग शेमाय जाणटे सांग जीव वत गेलो मरे बाब तेजो. धांवताले हिंगा वचूंक सोदताले बेगीन येवन काजार जा. धरून बांदून कितें केलें हाडलें अशें दिसता. ना देर इज नो जॉय. खुशालकाय तांच्या मुखा म्हळ्यार ना. मिसान बी वांटो घेता आसतना जायत पावटी बरें करून न्हेसात भितुल्यान तशी भायली तयारी एकदम
गरजेची भितरल्यान आनी भायल्यान म्हणून मीस बी व्हडलें मागणें बाबा न्हू व्हडलें मागणें ओ जेजू आमी शिवता तो भाग्यवंतांक शिवंक तांकां मेळना आंकवार मारे सरकार शिवंक मेळना पूण तो तुका आनी म्हाका शिवंक मेळटा पूण कशें घेतात आमी आनी एकटो सांगता आमची जीब येदी म्हूण येदी गुन्यांक घेवपाक जीब येदी आनी घरा कडेन शेजान्याची तोस्तां आनी पोस्तां करपाक जीब येदीस जी जिबेन जेजू घेतलो तेच जिबेन शेजान्याची आनी हेजी तेजी काडली कितें घेतलें आमी देखून बाबा न्हू एक एक संस्कार देवाची कृपेची जोर एक एक संस्कार देवाचें बळ एक एक संस्कार देव इमानुएल देव आमच्या संगताक हालेलुया 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 हे संस्कार जिव्याचे संस्कार आनी मेल्ल्यांचे संस्कार म्हणटा आमी जिव्याचे संस्कार ते क्रिज्म मिस्राचें बलिदान कितें भशेन आमकां जिवाळ कोत्तले आनी संस्कार तो म्हणल्यार पिडेसांची मागणी ओड आनीक लोंग संस्कार मेल्ल्यांचे संस्कार आसात मेल्ल्यांक जिवन करपी दोन संस्कार म्हणल्यार बातिज्म आनीक कुमसार तुका नवो जीव दिवपी तूं मेला तुका नवो जीव दिवपी एक बातिज्म आनी दुसरो म्हणल्यार कुमसार हालेलुया 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 म्हणून थोडो वेळ नियाळ करुया आयच्या दिसाक थोडो वेळ नियाळ करुया काय बरे संस्कार ते एका दिसाक उदक नासलें म्हजे इगोजेन एका दिसाक उदकूच ना आनी मोटर आसलो मोटोरी बी मोडलो भोंवता बालते घेवन इल्लें दियाय गो कितें दियाय उदक टँकाचें उदक घस कशें व्हांवता आसतें इल्लें गेलें कांय जायना जेन्ना उदक ना तेन्ना उदकाचो वालोर कळटा जेन्ना उदक आहा तेन्ना वालोर आयज देव आमकां राखता आनी सांबाळटा एक दीस तुमच्या जिवितान असो आयलो आयज निमणो दीस तेन्ना भलायकेचो वालोर कळटलो जेन्ना संस्कार जे लोकांक मेळना तांकां संस्कारांचो वालोर आयज एक निच्यो करुया हे संस्कार भावार्थान घेतलो आनी देवीक कृपेन वाडत वेतलो हालेलुया 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 सुमी आपल्या जेवणान आपल्या काळजांतल्यान वावले ते रगत आनी उदकान संस्कार वरवीं आमकां तो बोलवून करता ताका आर्गां महिमा वाखाणे दिनवास आयज आनी सदांकाळ सोम्या गो
म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो म्हाका सोडून दिवच्या कुर्सार मेलो हुंड्या सोऱ्या तुकाच समोर बेलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका किरकोळ रोसनी म्हाका हुंसूबारता मासा रोखता तुझ्या म्हाका पोसता सर्गी खाणान म्हाका धादोस करता सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका आटूंक कसो सोम्या उपकार तुजो पोसताय सोदां किरकोळ जीव म्हजो तुजे सेवे समोर पिता जीव म्हजो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका दुनिया एक संस्कार घेता आसतना दिसता ते वस्तू वरवीं दिसना त्या देवाची कृपा आनी शक्ती बोड हांव घेता आयकूंक येतल्या आवाजाच्या उतरा वरवीं तुजो आवाज जो आयकूंक येना तो हांव आयकतां आनी झरींतले पिवून हांव धादोशी जाता देखून गवळ्या म्हज्या
सुमिया म्हज्या सर्गी खाणान आनी सर्गीच्या देण्यान तूं बोत्या देखून तुका आर्गा. आयज आयज हो संस्कार घेतात आनी कुरपेन वाडत वेतात. दुनिया तुजी कृपा आमचेर वतय म्हूण मागता. दुनिया आमकां तुजें बळ दी. पवित्र सभा आयज देखून ही कृपेची झुरी आवगोड्यामध्ये बिराती मध्ये तरेकवार आव्हानाक फुडो करून हे संस्कार समर्पिता. पापसाहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री संस्काराची झरी वावशे करतात. तांची आशिर्वाद घाल. जे गांवांनी हो संस्कार मेळनात थंयसर हे संस्कार वाडूंक तुज्या मोळ्यान पीक तर खूब पूण वावराळी थोडे. दुनिया हे मोळ्याच्या दुनिया लागीं मागात लोळणे मोळणे वावराळी धाड म्हूण. हे संस्कार भावातान आमची पोरशी जिवूंक आनी पोरशेन आपणा हे संस्कारा वरवीं मेळटल्या कृपेन जिवूंक आमचे पोरजीची आशिर्वाद घाल. आयज पिळेन आसल्यांक ऑपरेशन आसल्यांक सगळ्या पेशंटांक कोण जिवितान आत्मघात करूंक सोदता कोण जिवीत वगडावंक सोदता तांची आशिर्वाद घाल. रस्त्याचेर भोंवतना चलतना अपघातांतले आमकां वाटाय. दोरयान पयन कोत्तल्याक आनी दोरयाच्या पोटान वावर कोत्तल्या आमच्या वावराड्यांक तारवट्यांक राखांनी सांबाळ. तांच्या घरांनी फावो ती सर्वीस ना परदेसान आसात जांकां सर्वीस ना तांकां बरी सर्वीस मेळ अशी करून मागता. टिचरांचेर पुलिसांचेर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर केर भाशेन आमच्या देशान ही शांती समाधान वडो. आमच्या गोंयान इलेक्शन जावचें आसात ते इलेक्शनां बरे भाशेन जावं बरे मनीस वेंचून काडूंक तुवें आमकां आशिर्वाद दी. सगळें आमचें जिवीत हे वेळार देवाक उक्ते करात. देवाक भेटुया. देवाक सांगुया सुमिया गवळ्या म्हज्या सुमिया आर्गां तुका सर्गी खाणान सर्गी देण्यान तूं म्हाका पोसताय देखून आर्गां तुका. आठवूंक कसो सुमिया उपकार तुजो पोसताय सदांच किरकोळ जीव हो म्हजो. सेवेक तुजे समर्पित हांव जीव म्हजो. ही सगळी मागणी हे सगळे काळजांतले आवडे दास्ती उस्के कोती बाबाक उबार म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. चराय समकेयो तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमेन. मारिया आमची आवय ही आवयन हो जेजू आमकां दिलो आपल्या कुसव्यान सुमोवलो. हे जेजूक आमकां दिलो. माये आमची आवय आमचे खातीर विनरी कोर आनी आमचे मायेक नमान कर म्हणया. नमान मारे कृपेन बोलले सरिस्को उसरे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय सपूत जेजू बगेन माये देवाची माये आमा पबे खातीर विनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.